नमस्कार. आम्ही आज असा मोरमुगांव ह्या तालुक्यान आणि मोरमुगांव तालुक्याचो जो मुरगांव वाठार आसा, मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा तातूंत आसा. आणि फाटलीं कितलींच वर्सां आमी पळयता की ह्या तालुक्यान म्हणजे हे जे डेव्हलपमेंट जे दिसता तें खरोखर तोखणायेचें आसा. तशें पळोवंक गेल्यार हो जो मोरमुगांव तालुको जो आहा तो आमी म्हणूं शकता की एक कॅपिटल सिटी सारको ताका हें आसा, लूक आहा. कारण कितें हांगा एअरपोर्ट आसा, रेल्वे आसा, पोर्ट आसा. मेजरली अशें पळोवंक शकता की मेजर इकॉनॉमीक जो आसा देवाण घेवाण जावं शकता ती ह्या तालुक्यांतल्यान जावं शकता. आणि आज जे मुरगांव तालुक्यान आमी आसा ते खास करून एक अशा व्यक्तिमत्वाक मेळूंक आयल्या जे खूब धडाडी जे यंग डायनेमीक अशे एक लिडर आसा जेणी फाटलीं कितलींच वर्सां ह्या पॉलिटिक्सान किंवा ह्या सोशल वर्कान इतकें काम केलें. घडये तांकां तितकें येस मेळना, पण जेन्ना येस मेळ्ळें तेन्ना तेंच्यांनी प्रूव करून दाखयलें की हें यश कित्या खातीर जाय आसलें तांकां. आमी आयल्यात मुरगांव तालुक्यान मेळपाक मुरगांवचे आमदार बाब संकल्प आमोणकर हांकां मेळपाक. सर नमस्कार. येस कशें आहा? एकदम फर्स्ट क्लास, ऑल गुड. हांव आतां खासा करून आयलो हे खातीर म्हणजे तुमकां हांव खूब कितें विचारतलो. मेन म्हणजे कितें आहा, हांगा जे स्पेशलिटी आहा, रेल्वे आहा, पोर्ट आसा, एअरपोर्ट आसा, सगळें लागता तुमकां. दुसरें म्हणल्यार हांवें थोडे पॉयंट नोट केल्या. आर्किओलॉजिकल लागता तुमकां, इकॉनॉमीक लागता, टुरिजम लागता, ऑलमोस्ट सगळे तुमच्या सगळे डिपार्टमेंट हय लागता. सो हालींच फर्स्ट मेन क्वेश्चन म्हणजे विचारता, हालींच पयरच मुख्यमंत्र्या वांगडा तुमची बैठक जाली. अशें म्हणटात की ऑलमोस्ट सगळे डिपार्टमेंटाची बैठक जाली. आणि त्याच्या फाटल्यान मातशें आनीक एक म्हणजे गरम जालें की बाबा आज कितें तरी मेजर हांगा जावपाचें. सो वॉट इज दॅट मेजर थिंग? पयर आमची जी मिटींग जाली सीएमा बरोबर ती ऑन द ऑल पेंडींग वर्क्स जे आमचे मुरमुगांवान खुबशीं कामां जी पेंडींग आसलेली ती फास्ट ट्रॅकाचेर घेवपाक ऑन प्रायोरिटी जी हांवें सीएमाक सांगलेलें. कित्याक ऑलमोस्ट आतां आमकां प्रपोजल दिवन खूब टायम जालो आनी मेजर जे प्रपोजल आसलेले जे आमचे सडा भागान एक 20 बेडेड प्रायमरी हेल्थ सेंटर हेजे लागून आमी एक प्रपोजल दिल्लो आसा. लोकांचो उदकाचो इशूआक लागून तो प्रपोजल दिल्लो, WRD PWDचो. सो सगळे डिपार्टमेंट, टुरिजम तुमी आतां हो पळयता बायणा बीच आमचो, तो बायणा बीच एकदां निग्लेक्टेड आसलेलो. आयज तुमी थंय सकयल उबो रावन पळयल्यार सकयल हजारांनी ट्युरिस्ट येता. सो आयज थंयचो वॉटर स्पोर्ट्स स्टार्ट आसा, टुरिजम वाडलेलें आसा मुरमुगांव. तेजे लागून जो एक हिस्टोरीक आर्किओलॉजिकल जो फोर्ट आसा आमचो मुरमुगांव फोर्ट, सो तो फोर्टाचेर म्हाजो चडांत चड लक्ष आसा. आनी एक तेज्या बरोबर तो वायस रिगल पॅलस म्हणून आसा जो एकदम वायट कंडिशनान आसा. सो हे सगळे गव्हर्मेंटाच्या लक्षान हाडून म्हाका एश्युरन्स मेळ्ळें. स्वता CM इन्स्पेक्शन करपाक लागून त्या फोर्टाचेर येयलो, वायस रिगल पॅलस पळयलो आनी आतां एक डिसिजन जाला कित्याक सगळे आमी गव्हर्मेंटाच्या अंडर घेवन ते रिनोवेशन स्टार्ट करपाचें. अशे वेरियस प्रोजेक्ट आसा. कित्याक आमची मेन जी आसा ती एरिया मुरमुगांवान जेटी एरिया, बोगदा एरिया, रुमडावाडा एरिया, सडा एरिया, हर्बर एरिया ही सगळी आमची दोंगराचेर कशी आसा. आनी तेज्या लागून थंयसर मेजर इश्यूज जो आसा तो रिटेनिंग हॉलाचो. ते रिटेनिंग हॉल चडांत चड बांदून लोकांची घरां सेफ करपाचो हो म्हाजो प्रयत्न आसा. सो ते सगळे विशय घेवन हांव CMा कडेन उलोवप जाल्लेलें आनी CMान ज्या हिसपान इन्स्ट्रक्शन दिलां की प्रायोरिटीचेर कामां जावची आनी टायम लिमीट दिला. बाबा हे काम बाबा 1 म्हयन्या भितर कंप्लीट जावंक जाय, हे 3 म्हयन्या भितर कंप्लीट जावंक जाय, हेजो फावंडेशन स्टोन जावंक जाय, हेजो टेंडर जावंक जाय. अशी वेरियस CMान तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलां. एक फर्स्ट टायम आमकां नॉर्मली अशें जायनासलें, इंडिविज्युअल आमी कामां घेवन वयताले. एक फर्स्ट टायम CMान सगळे डिपार्टमेंट वांगडा हाडून तेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळोन वांगडा येयल्या उपरांत थंयसर तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलें. तेजे लागून म्हाका दिसता एक बरो युनीक स्टेप CMान स्टार्ट केलेलो आसा. आनी म्हाका दिसता हो प्रोसेस बाकीच्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जर स्टार्ट केलो जाल्यार म्हाका दिसता सगळीं कामां आसा ती फास्ट ट्रॅक. आयज प्रपोजल आमी घालता बट ती कामां फास्ट ट्रॅकाचेर घालपाचें काम आसता ऑफिसरांचें. ऑफिसर चडशीं ती कितें करता, फायली घेवन बसता फुडें. हांव तांकां असो ब्लेम करना, बट खंय तरी ते मातशे सुशेगाद रावता आनी आमकां ते फॉलोअप करचें पडटा आनी हांव करता. ना न्हू म्हणजे एक इन्स्ट्रक्शन CMान जेन्ना दिलें जाल्यार सगळे म्हाजे कालच्यान कितलेशे म्हाका कॉल येवपाक लागला. फास्ट ट्रॅकाचेर गेले, आपल्यान ऑलरेडी फायनान्सान धाडली, हे जालें म्हणजे जे काम हे पयलीं 6 म्हयन्या पयलीं कंप्लीट जावंक आसलें ते आतां CMान सांगल्या उपरांत, इन्स्ट्रक्शन दिल्या उपरांत ते फास्ट ट्रॅकाचेर वयपाक. सो एक बरी गजाल. तेजे उपरांत तुमी जे आयज हे ब्रिजाचेर उबे आसा, हांव तेच म्हणटालो म्हणजे एअरपोर्ट कसो दिसता, एअरपोर्टाची लेन बी दिसता सुंदर अशी. सुंदर असो ब्रिज आतां इनॉग्रेट जाता 21 तारखेक.
हो आमी म्हणटा हेजो सेकेंड फेज हो जो लूप 2 म्हणटा जो कनेक्टिव्हिटी आयज प्रॉब्लम आमकां मेजर प्रॉब्लम कितें आसलेलो मुर्मा गोवान जे आमी पळयताले MPT आसा आनी थंय ट्रान्सपोर्टेशन चलता तो मागीर बॉक्सायट जावं कोल जावं जिप्सम जावं वेरियस प्रॉडक्ट जे थंयसर येता आनी ते सगळे ट्रान्सपोर्ट जाता आनी ते ट्रान्सपोर्ट जातना ते आमचे कशें जाताले गेट नंबर 9 गेट नंबर 1 म्हणजे सिटीनसून शहरांतल्यान वयताले म्हणजे आमकां म्हणजे मॅक्सिमम सगळो मुर्मगांव लागतालो म्हणजे देस्तरी कडसून तुका जेटी भाग बोगदा रुमडा वाडा सड्या म्हणजे अशे आख्खे आमचे मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीसून ते वयताले आनी तेज्या लागून डस्ट पॉल्युशन हो खूब जातालो लोकांक खरेंच कितें म्हाका खबर आसा एक्सिडेंटांचे इश्यू आसताले एक्सिडेंटूय खूब इश्यू जाताले दनपारच्या टायमार जेन्ना हे ट्रक वयताले स्कुलां सुट्टाली तेन्ना थंयसर लोकांक त्रास जाताले पेरंट्सांक त्रास ट्रका फाटल्यान रावलो काय धुल्लो तेंचेर आंगाचेर पडटालो अशे खुबशे विशय आसलेले आनी जे कितलींशीं वर्सां जालीं हांव स्वता झगडटालो जेन्ना ऑपोजिशनान आसलो तेन्ना हांव स्वता झगडटालो हे विशयाचेर सो खंय तरी म्हाज्या मनान आज तुमकां तुमचेर पेज तो म्हाका खंय तरी ते मनान दिसतालें की हांव हेजेर कितें तरी सोल्युशन काडचें म्हणून आनी आयज गव्हर्मेंटाच्या आदारान म्हाका दिसता आयज आमी तो सोल्युशन एचीव केलेलो आसा आयज जो ब्रीज स्टार्ट जाला 21 तारखेक जेन्ना पब्लिकाक ओपन जातलो आनी ते इनॉग्रेशन करपाक आमचो स्वता देशाचो आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर नितीन गडकरी जी येता तशें शिपींग मिनिस्टर आमचे सोनूवाला जी येता तेजे बरोबर आमचो गोंयचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत श्रीपाद भाऊ आनी तशेंच आमचे पार्टीचे अध्यक्ष जे राज्यसभा MP आसा सदानंद भाई शेट सो हे सगळे जाण हांगा आसतले त्याच प्रमाणे आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर गोंयचे मोविन गुदिनो म्हजो शेजारीचो आमदार दाजी सालकार अशे बाकीचे सगळे मंत्री सगळे आमदार हे सगळे हे पुरो कितें हेजो बेनिफीट फक्त मुर्मा गोवा न्हू हो आख्खो गोंयभर जातलो आनी हे जे ट्रान्सपोर्टेशन आयज सगळे बायपास जातले म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आनी जे MPTसून डायरेक्टली तुमकां हांव दाखयता ते आतां डायरेक्टली सकयलच्यान हांगसून तुका रविंद्र भवना कडसून डायरेक्ट भायर वचून वर्णापुरीसून डायरेक्ट वेर्णासून ते भायर चालले हेजे भितर लोकांक जे डस्ट पोल्युशन जाताले ते खंय तरी कमी जातले हांव म्हणना ते टोटल स्टॉप जातले बट खंय तरी ते कमी जातले आनी हे खंय तरी एक आमचे गोवोरमेंटाचो अचिवमेंट भारतीय जनता पार्टीचे गोवोरमेंटाचो अचिवमेंट हेज्या लागून हांव खरेंच सल्यूट करता आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक तशेंच आमचे देशाचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर तशेंच आमचे देशाचे शिपींग मिनिस्टर कित्याक हेंच्यांनी फुडाकार घेवन हो आयज म्हाका दिसता हो एक व्हडली देण हांव म्हणटा आमच्या मुर्मगांवच्या लोकांक दिल्ली आसा कित्याक मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन हांवें पळयलेलो खरेंच लोकांक प्रॉब्लम जाताले आयज भुरगीं आसताले तांकां आस्थमा प्रॉब्लम जाताले हांवें स्वता पळयला सो हे हांवें म्हाज्या जेन्ना दोळ्यांनी पळयला जाल्यार खंय तरी हेजें एक सोल्युशन येवचें म्हणून म्हाका दिसलेलें आनी त्या प्रमाणे हें सोल्युशन इन रियलिटी जाता तेज्या लागून हांव देवाचो खूब आभारी आसा त्याच प्रमाणे जे थंयसर मेजर जे हँडलिंग जाता JSW आनी अडानी जे थंयसर कोल्ड हँडलिंग करता आनी बाकीचे प्रॉडक्ट्स हँडलिंग करता तांकां खंय तरी ओपन हेजेर करता म्हणून तांकां खंय तरी गोवोरमेंटा कडेन हांव एसेंब्लीन झगडोन तेंचे कडेन CMान तांकां आफोवन तांकां एक डोम घालपाक गायला सो सगळे ते डोमा भितर जातले सो थंय जाल्या उपरांत ते ट्रायल बेसिसाचेर आमी JSW स्टार्ट केल्लेले आसा विदीन अदर 3 months ते कंप्लीट जातले सो तेजे उपरांत आमकां कळटलें बाबा कितले पोल्युशन कंट्रोल जाला कितलो लोकांक डस्ट पोल्युशन जातालो तो कमी जाला सो हेजो एक आदार मेळटा सो हे 2 गजाली जाल्या उपरांत म्हाका तर दिसता की बाबा एक मोर देन 50 to 60% डस्ट पोल्युशन आसा पळय तो खंय तरी कंट्रोल जाता आनी एक म्हणल्यार आतां तुमकां आनी एक मेजर तुमचो हांगा इशू आसलेलो तो पोर्ट फाटले म्हाका दिसता ट्युरिजमा खातीर जे आमी म्हणटात मेजर ज्यो शिप्स येतात ट्युरिस्ट येतात तो इशू एक खूबदां घडये तुमी खूबदांच उलयल्यात तेज्या बद्दल तो आतां आमचो एक क्रूज टर्मिनल हो जेन्ना 2022 फावंडेशन घातलेलें आनी तेज्या लागून स्वता आमचो शिपींग मिनिस्टर येयलेलो देशा सोनोवालाजी तसोच आमचो गोंयचो मुखेलमंत्री सो हेंच्यांनी दोगांनी मेळून हांवूय थंय आसलेलो प्रेजेंट थंयसर तेन्ना आनी तें काम ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लेलें आसा आनी हो इंटरनॅशनल लेवलाचेर क्रूज टर्मिनल जाल्लो आसा सो आतां जेन्ना ऑलरेडी थंयसर आतां तो स्टार्ट नासतना म्हणजे फूल फ्लॅश स्टार्ट जावना कित्याक काम चालू आसा तरी पासून कांय ना म्हटल्यार आमकां वर्साक म्हणजे सिजन तो कसो तुका सिजन आसता ऑक्टोबर टू तुका मे पर्यंत मागीर तो पावसाच्या टायमाचेर तो सिजन म्हणजे हे 6-7 म्हयने भितर कांय ना म्हटल्यार 68 क्रूज टर्मिनल म्हणजे क्रूज बोटी येयलेली आसा हय ऑलरेडी हे गेल्या वर्सा तितले येयले ह्या वर्सावूय इट इज एक्सेप्टेड अरावंड 75 सो हेजे भितर दोनूय येता डॉमेस्टिकूय येता इंटरनॅशनल सो हे जे ट्युरिस्ट येवपाक लागलेले आसा आनी हे मुर्मा गोवासून वयता म्हणजे हरभरसून हे सगळे लोक मागीर भोंवपाक वयता आतां मेजर कितें प्रॉब्लम जाला हांगा ट्युरिजमाचो
त्यो बोटी येता ते सकाळची फातोडी पर्यंत येता आनी सांजची रातची वयता. म्हळ्यार हांगा बाकीच्या देशांत कशें Halt जे आसता आहा हॉल्ट तो ना. हम्म. सो हॉल्ट नसल्या कारणान मातशें आमकां इनकम लोकांक जो आसा पळय तो कमी कमी आसा. जाता, ही जर correct. हॉल्ट जाली 1-2 दीस गोंय भोंवपाक लागून तेजे लागून हो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी जावंक जाय. सो हो इन्फ्रास्ट्रक्चराक लागून गव्हर्मेंटान खुबशे स्टेप घेतला. कित्याक म्हाका गॅरंटी आसा की हे फुडले आनी 1 वर्सा भितर म्हाका दिसता ते बोटी हॉल्टूय करपाक लागतले. तेजे लागून ट्युरिझम वाडटलो. आणि हॉल्ट म्हणले की पुराय गोंयाकूच फायदो फायदो जातलो Not तो just सगळे. हें फक्त जाल्लें अशें. बरोबर. मुर्मुगांव न्हू. हय. आनी मुर्मुगांव म्हणल्यार थंयसून कितें ते येयले ट्युरिस्ट ते सगळे खंय वयता पणजे कलंगूट बागा बरोबर बरोबर. कोलवा ते सायडीकूच वयता. हय, हय. हांगसून फक्त गेटवे कशी हांगा ती. हांगसून बरोबर. फक्त बेनिफीट मेळटा तो आमचे थोड्या टॅक्सी भावांक मेळटा जे थंयसर बाबा आपली टॅक्सी चलयता. सो तांकां जेन्ना जेन्ना बिझनस आसा ते बावडे वचून थंयसर टॅक्सी चलयता. सो हो एक तांकां थंयसर बेनिफीट जाल्लो आसा लोकांक. तेज्या भितर जर आमचो बायणा बीच जर बरो आनी चड ब्युटिफाय जालो आनी हांगाच तांकां एन्जॉय करूंक शकले. आमचे कडेन असो एकूच बीच आसतलो गोंया भितर जेका 2 आयलंडा आसा. ही आमकां फुडल्यान दिसता पळय 2 आयलंडा ब्युटिफूल आयलंड आसा. ती आयलंडाचो सुद्दां आमी लोकांक तो बेनिफीट म्हणल्यार आमी एकदां ट्युरिझम त्या आयलंडाचेर स्टार्ट केलें जाल्यार चडांत चड तेजो बेनिफीट आमकां मेळोंक शकता. शकता. कशें आसता एक आमदार जो आसता न्ही तुमचे स्पेशल सांगूंक गेल्यार तुमी लढटा कितकीच वर्सां जालीं हांगा लढटात आनी फायनल इतकी वर्सां म्हणजे तुमचे खूब कितें ड्रीम्स आसलेले. एक हांगा हें जावचें मॅनिफेस्टो तुमी दिता हें जावपाक तें जावपाक जाय. पण एक ड्रीम आमचो आदर्श म्हाजो एक वचपाक जाय. आदर्श कॉन्स्टिट्युएन्सी अशी एक आसता. तो एक ड्रीम आसलो. तर ते ड्रिम्सा भितले कितके तुमी टप्पे केले फॉरवर्ड केले. मेजर इश्यू आसलेलो म्हाजेच कॉन्स्टिट्युन्सी सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हणटा ते रोडाचे. आयज रोड्स म्हणटा ते म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन पळयलेले ते देवाच्या कृपेन CMच्या आशिर्वादान आयज सगळे हॉटमिक्स जाल्लेले आसा. म्हणजे एक रस्तो असो ना जो हॉटमिक्स जायनासतना दवरलेलो आसा. फूल कंप्लीट जाल्लेले आसा. त्याच प्रमाणे जे म्हाजे एक ड्रीम प्रोजेक्ट हे आमचे मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सीक आसा ते आमचे हॉस्पिटल 20 बेडेड प्रायमरी हेल्थ सेंटर आनी ते ऑलमोस्ट आतां प्रोसेस चालू आसा. आनी 3 म्हयन्या भितर तेजें फावंडेशन लेईंग ऑफ फावंडेशन स्टोन जातले. खंय जावपाचें ते सड्याचेर जावपाचें आसा. त्याच प्रमाणे आमचे लोकांचे जे उदकाचो इश्यू आसा कित्याक आमकां मेजर इश्यू म्हणटा तो उदकाचो इश्यू आसा. सो तो उदकाचे इश्यू सॉर्ट आवट करपाक लागून आमी 2 टँकी प्रपोज केल्ले आसा. तेजो टेंडर जाल्लो आसा. ते आनी 1 म्हयन्या भितर आमी तेजें फावंडेशन घालतले. सो अशे इश्यूज आसलेले. मागीर हे फिशरमॅनाक लागून एक जेटी कित्याक पार्किंगेक लागून तांकां पावसान त्रास जाता. हांगा पार्किंग करपाक मेळना ते उदक वयर येता. सो तांकां आपली बोटी घेवन तांकां दुसरे कडेन वयचें पडटा. वेलसांव कासावले ते सायडीक. थंयसर मागीर तेंच्या वांगडा तेंचे ते तोंडाक तोंड जाता क्लॅशीस जाता. सो तांकां ते एक सोल्युशन जाय आसलो. तो सोल्युशन WRDच्या थ्रू आमी काडून घेतलेलो आसा आनी तांकां पार्किंग बे करून दिवपाचे म्हाजो विचार आसा. त्याच प्रमाणे सगळ्यांक रिटेनिंग हॉल बांदून दिवपाचे. सो अशे वेरियस प्रोजेक्ट जे आसा मेन म्हणटा तो आमचो JRB कॉलनी जी गोवा रिहेबिलिटेशन बोर्ड आसा तारीवाडेचेर. सो हे लोकांक जी घरां तेन्ना गोवोरमेंटान अलॉट केलेली सो ती एकदां गोवोरमेंटाची प्रॉपर्टी ती तुका प्रायवेटली तुज्या नांवार करपाक मेळना. बट हांवें म्हज्या मॅनिफेस्टोन घातलेलें की हांव करून दितलो म्हणून. सो तेन्ना हांवें जेन्ना सांगलें आनी CM कडेन हांव ते कंटिन्यूस प्रोसेस घेवन फॉरवर्ड गेले आनी CMन म्हाका उतार दिलेले जेन्ना लोकसभा इलेक्शना टायमार तेन्ना अनावन्स केलें की 31 डिसेंबरच्या पयलीं आपूण हें करतलो म्हणून. सो बिफोर 31 डिसेंबर CMन ते अनावन्स करून ते लोकांक तेंच्या नांवाचेर घरां करून दिवपाची हेवूय अनावन्समेंट केल्ली आसा. दीस आर द समथींग द अचिवमेंट जे म्हाका दिसतालें कितें इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू अचीव. लोकांकूय दिसतालें कितें हो खंय तरी आमदार तीर मारता खंय तरी लोकांची फकाणां करता हे रियलिटी जावंक शकना. बट थोडीशी गजाली जी आसा हॉस्पिटल रियलिटीन करून दाखयतलो हांव. तेंची घरां तेंच्या नांवारूय करून दितलो हांव. सो अशी जेन्ना तूं करूंक शकता आवट ऑफ वे वचोन जाल्यार एक खूब समाधान मेळटा. बाबा चल हे लोकांक लागून हांवें करूंक शकलो म्हणून. आनी तेजे भितर जें समाधान मेळटा पळय तेजे भितर तुका आनी एनर्जी मेळटा काम करपाक लागून. आनी तेज्या लागून काम करपाची एनर्जी आतांच न्हू पयलींसून आसा. जी आमचे फॅमिली भितर डॅडी कडसून हांव शिकत येयलेलो आसा आनी तेजे कडसून आतां हांव फुडें. आनी आयज देवान खंय तरी म्हाका तें पोजिशन दिवन एक आमदार म्हणून मुरगांवचो आयज हांव ते इन रियलिटी कित्याक म्हाका ओगी बसपाची कशी संवय ना घरान बसून रावपाची. म्हाका पब्लिकाच्या मदीं रावपाची लोकांच्या मदीं रावपाची काम घडोवन हाडपाची हेजेर म्हाजो चडांत चड स्ट्रेच आसता आनी हांव एक करून घेतलो. एक म्हाका दिसता विचारूंक काय नाका खबर ना म्हाका पूण तरी विचारता. लोकांनी तुमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली की आमचो हो जो वाठार आसा तो व्हड करून दाखया चेंजीस करून दाखया.
तुमकां दिसता की अजून रेस्पॉन्सिबिलिटी जाय सरकारा कडल्यान किंवा सीएमा कडल्यान तुमकां आनी कितें जाय आसलें अशें रेस्पॉन्सिबिलिटी बी बाकीचे खातें बी तशें कितें सध्या कितें आसा सध्या जे प्रमाणे जो म्हाका सपोर्ट मेळटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचो तसोच आमचो पार्टीचो अध्यक्ष सदानंद भाई शेख तनवडेचो आनी त्याच प्रमाणे बाकीचे सगळे मंत्री आनी बाकीचे सगळे चेअरमॅन सगळे डिफरंट कॉर्पोरेशनाचे यांचे जो सपोर्ट म्हाका मेळटा तेंच्या सपोर्टाचेरूच तूं हे सगळें डेव्हलपमेंट करूंक शकता आयज टोटल सपोर्ट मेळपाक लागलो तेंचो असो म्हणटा असो एक ब्लेसिंग सो हांव म्हाजेर म्हणना आख्ख्या मुर्मगांवच्या लोकांचे मुर्मगांवचो कसलोय विशय असलो जेन्ना हांव सीएमा कडेन वयता जाल्यार तो इमिजिएटली म्हाजो सॉर्ट आउट करून दिता तो म्हणल्यार एक तेजो स्पेशल एटेन्शन आमच्या मुरगांवचेर आसा कित्याक हांव सदांच तेजे कडेन फक्त वचोन एकूच कारणाक लागून तेजे कडेन डिस्कशन करता म्हाका मुरगांवचें डेव्हलपमेंट जाय सो म्हाका जे पर्यंत कितें करपाक ते स्वता खातीर न्हू म्हाज्या वाठारा खातीर करपाक म्हाका तेंच म्हाका फक्त तूं हे कर बाकीचे कितें म्हाजें पर्सनल कितें आसा तें सगळें सायडीक करुया लोकांक लागून जो हांवें तेंच्यांनी जो विश्वास म्हाजेर दवरला सो तो विश्वास तेंचो हांव खंय तरी निराशान करपाक सोदना तेंकां जाय तें हांव दिवपाक सोदता आनी म्हाका दिसता कितें खुबशे इश्यूज जे आसा ते हांव एचीव करूंक शकलेलो आसा आयज आनी म्हाका हेज्या लागून सीएम आनी बाकीचे गोवोरमेंटाचो सगळ्यांचो साथ मेळपाक लागलेलो आसा कशें आसा जेन्ना तुमी बीजेपीन आयले किंवा आतां तुमी सत्तेन आयले थोडे लोक घडये पयस जाले आसतले पण आतां जेन्ना तुमी काम करते पळयला तुमचे जे चेंजीस तुमी केल्या इतके डेव्हलपमेंट करून दाखयलें सत्यान परत जोडूंक लागल्या ना तशें कांय ना म्हाजे कडेन जे म्हाजो जो ग्रूप आसलेलो तो ग्रूप पयलींसून म्हाज्या बरोबरूच आसा म्हाज्या वांगडाच आसा सगळे लोक आमचे बरोबर आसा जेन्ना तेंचे कडेन हांव सदांच डिस्कस करता तेंचे कडेन उलोवपाक लागता लोकांक आयज पळय पार्टी लेवलाचेर पॉलिटिक्स आयज ते पयलींचे दीस काबार जाले खंयच्या पार्टीन तूं आसा खंयच्या समाजाचो खंयच्या जातीचो हे सगळे काबार जाले पयलीं पॉलिटिक्स तेजेर चलताली आयचे पॉलिटिक्स जे आसा ते डेव्हलपमेंट आयज तूं लोकांक कसो डिलिव्हर करूंक शकता जे पर्यंत तुजी डिलिव्हरी ना लोकां कडेन ते पर्यंत तूं आनी परत हे पॉलिटिक्सान जावंक शकना आयज लोकांक आयज हे फास्ट ग्रोईंग वर्ल्ड जालेलें आसा लोकांक टायम ना आनी 5 वर्सां तुका दिता ती 5 वर्सां भितर तुजे कडेन कितें कॅपेसिटी आसा तूं कितें करूंक शकता ती करपाची तुका आनी चान्स मेळपा ना परत जेन्ना तूं लोकांच्या समोर वयतलो इलेक्शनाक तेन्ना इट वील बी रिपोर्ट कार्ड दाखोवपाक जायच तुका आनी तेच्या लागून म्हाका खंय तरी दिसता कितें हे डेव्हलपमेंटाचेर आमकां फुडें वयचें पडटलें लोकांचो डेव्हलपमेंट इन द सेन्स ऑफ फक्त जालोच प्लस पर्सनल सोसायटीचो डेव्हलपमेंट हेजेरूय म्हाका लक्ष दिवचें पडटलें त्या प्रमाणे आमचे कित्याक आयज मुर्मगांव गोवा म्हणटा ती एक मिनी इंडिया कशी एक्झॅक्टली कित्याक मुर्मगांव बेसिकली हांव ती सुरवात तशी करूंक सोदतालो की गोंयान म्हणजे गोंयान जर आमी मुर्मगांव म्हणलें की हांगा मेट्रो पेक्षा मायज अशें हे जाल्यात हे आसात म्हणल्यार हांगा कशें आतां तूं आतां गांवान तो एक आमचो कितें पयलींसून तो गांव आसा तसो तूं मांद्रे घेतलो शिवोले घेतलो ह्यो कॉन्स्टिट्युन्सी तूं जेन्ना घेता जाल्यार हे पयलींसून ते लोक स्थानीक ही कॉन्स्टिट्युन्सी तयार जाल्या बरोबर ही पोटाक लागून तयार जाले लोक डिफरंट लोक आमचे होनावरसून कारवारसून लोक येवन हांगा गोंयच्या कोनशांतल्यान देशाच्या कोनशांतल्यान दुसऱ्या राज्यांतल्यान सगळ्या राज्यांसून येयलेले आसा आयज तूं हांगा मिनी इंडिया हांव कित्याक म्हणटा मुर्मगांव कितें सगळे भाशेंचे तुका लोक मेळटले बरोबर सगळे म्हळ्यार इंडियेचे जितले लोक रावता ते सगळे आमचे मुर्मगांवान आसतले आनी गोंयचे सगळ्या भागांसून काणकोणच्या पोतांसून पेडण्याच्या पोतांसून शिवोले सावड्डे सगळ्या गांवचे लोक हांगा येवन सेटल जाल्लेले आसा तो एक हो न्ही चॅलेंज कसो न्ही इतके वेरायटी हांकां सांबाळप म्हणजे वेरायटी येता काय सांबाळप म्हणजे चॅलेंज आसात बट तेच्या भितर कितें आसा कॉन्स्टिट्युन्सी सुद्दां आख्खे 40 कॉन्स्टिट्युन्सी मुर्मगांव म्हणटा ती सगळ्यांक धाकटी कॉन्स्टिट्युन्सी करेक्ट 3 किलोमिटरा भितर तुजी कॉन्स्टिट्युन्सी काबार 3 किलोमिटर सड्यार हरबरसून स्टार्ट जाता बायणा काबार 3 किलोमिटरा भितर तुजी कॉन्स्टिट्युन्सी काबार जाता आनी तेच्या भितर आमचे पॉप्युलेशनूय आसा ते सारके डेन्सली पॉप्युलेशन म्हणजे सारके डेन्सली पॉप्युलेशन आनी सगळ्यांक कमी पॉप्युलेशन फक्त 21,000 वोटर्स आमचे ओन्ली 20 सगळ्यांक स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्युन्सी एरिया वायज ऑल्सो आनी वोटर्साच्या भितरूय सगळ्यांक कमी एरिया आसा वास्को घेतलेल्या वास्को तुका व्हडली कॉन्स्टिट्युन्सी आसा बरोबर 36,000 वोटर्स आसा हांगा फक्त 21,000 आनी 21,000 भितर तुका सगळ्या भाशेचे लोक मेळटले सगळ्या लोकां कडेन तुका संपर्क रावचो पडटलो डिफरंट प्रोग्राम सगळ्या लोकांचो सगळ्यांचो अटेंड करपाक तुका सगळे आसात तुजे मिनी इंडिया सारके आमी जे फाटल्यान पळयता जे म्हणजे मुरगांव वाठारांत जे डेव्हलपमेंट जालां जे खंयच्या लेवलाचेर जालां तें आमकां दिसून येता हो जो रोड पळयलो आतां हो इनॉग्रेट जावपाचो आसा न्ही 21 इनॉग्रेट जावपाचो आहा आनी दुसरें आतां हो रोड मागीर फुडें वतलो खंय डायरेक्ट तुका एमपीडीन भितर गेट नंबर 9 वयता
जंय हँडलिंग जाता जंयसर सगळे आमचे हँडलिंग जाता म्हणजे 9चेरूच न्हू 9चेरूय जाता 10चेरूय जाता मागीर 8चेरूय जाता सगळे कडेन म्हणजे अप टू 1 नंबर बथ नंबर 1 टू बथ नंबर 11 पर्यंत 11 बथ आसात. पयर केन्ना काल तुमी एक स्टेटमेंट दिला म्हणजे ते कॅपिंगा बद्दल तूं म्हणटा की ते कॅपिंग वाडचें ना म्हणजे हँडलिंग वाडचें ना घडये कमी जातलें ताजेर कितें न्हू ते आमचे हेज्या बाबतीन कोल कोल्ड हँडलिंगाचे ओके कोल्ड लँडिंगाची ही कोल आतां स्टार्ट जावना हो कोल कितलीशीं वर्सां जाली हो स्टार्ट आसा ओके तेन्नासून हो चालू आसा आनी हो एक खंयचो तरी एक श्राप आमच्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युशन डायरेक्ट सांगता कित्याक ह्या कोलाक लागून खुबशे इश्यूज आसा आनी म्हाका हो दिसता बट आयज जेन्ना इतलीं वर्सां चालू आसता ते कोणूच बंद करूंक शकना आनी हांवें म्हाज्या मॅनिफेस्टोन सांगलेलें जाल्यार हे पोल्युशन कंट्रोल करपाची जबाबदारी म्हाजी आसतली. आयज कितें आसा लोकांक मिसगायड करता सो आयज मिसगायड करपाक कोण करता तांकां उलयता कित्याक देवान तोंड दिलां म्हणून उलोवपाचें उलयतले बट फक्त हांव मुर्मगांवच्या लोकांक इतलेंच सांगपाक सोदता जो विश्वास तेंच्यांनी म्हाजेर दवरलेलो आसा जे हांगा कोल्ड हँडलिंग जाता आनी तांकां दोगांयक पळय अडानीक आनी JSW जे तांकां टनेज दिल्लेली आसा वा हेज्या वयर तुमी हँडलिंग करपाक जी केपिंग घातलेली आसा आनी हांवें तें उतर आमच्या मुर्गांवच्या लोकांक दिल्लेलें आसा तेज्या वयर 1 टन सुद्दां वाडपाक दिवपाक ना जाता जाल्यार ते कमी करपाक ट्राय करतलो हांव CMA कडेन उलोवन कितें बाबा हे हँडलिंग आनी जाता जाल्यार कमी करुया बट वाडपाक दिवपाना हे उतर म्हाजे लोकांक आसतले मुर्गांवच्या लोकांक आनी ती जबाबदारी म्हाजी आसतली. लोकांनी कितले उलोव कित्याक आयज हांव जाणा तेजो इफेक्ट कितें आसा बट हो ब्रीज स्टार्ट जाल्या उपरांत तेजो खुबसो रिलॅक्सेशन आमकां मेळटलो मागीर डोम जाल्या उपरांत तेजो रिलॅक्सेशन दिस इज वन ऑफ द वे टू रिड्यूस दॅट पोल्युशन दीस वील बिकॉज मॅक्सिमम पोल्युशन जाता दॅट इज बिकॉज द ट्रान्सपोर्टेशन बेसिकली बिकॉज ट्रान्सपोर्टेशन टायरांक जो तुका हे डस्ट लागता आनी ते वयता पळय तो कॅरी जाता किंवा तूं वयताना पळय लोड घेवन वयताना ते थोडे पडटा तूं ताडपत्री घातली सुद्दां जाल्यार ते पडटा दॅट इज द मेन ते पडल्या उपरांत तेजे वरसून गाडयो गेले काय ते फुट्टा थंयसर आनी ते धुल्लो जावन ते हे जाता वयर सरता बरोबर ओके डस्ट जाता सो हे मेजर हो इश्यू जो सॉर्ट आउट जातलो पळय तेजेर आमकां मॅक्सिमम बेनिफीट मेळटलो आनी हे एकदां डोम जालो जाल्यार कित्याक आमी फॉरेन कंट्रीज पळयलेले आसा डोम जाल्या उपरांत जे हँडलिंग भितर जातले पळय तेजो डस्टूय जो आसा पळय तो कमी जाता घडये म्हणजे मेन म्हणजे कितें प्रॉपर हँडलिंग जाल्यार तो कंट्रोलान येवं शकता अशें म्हणून 100% जी मेजर्स घेवंक जाय जी मेजर्स घेवंक जाय ती मेजर्स घेतली न्हू जाल्यार ते कंट्रोलान येतले आनी हे जर गजाली हे 2 गजाली जाल्या उपरांत म्हाका दिसता हांवें तुमकां म्हटल्यार तशें आतां मॅक्सिमम कंट्रोल जातलो अरावंड 50-60% जातलो हांव 100% म्हणना ते तितले तरी जाल्या उपरांत म्हाजो मागीर नेक्स्ट स्टेप आसतलो बाकीचे कशे कंट्रोल करपाचे सो हे जातलेच आनी स्टेप बाय आनी ताका म्हाका टायमूय जाय म्हाका जिखून आतां 2.5 वर्सां जाता थंय आसा सो आय ऑल्सो रिक्वायर्ड टायम की लोकांनी हांगा कितली 15 वर्सां कोणें 25 वर्सां अशी राज्य केल्लेलें आसा म्हाका जो टायम मेळ्ळा तेजे भितर हांव जाता तितले लोकांक डिलिव्हरी करपाचें म्हाजें काम आसतलें. आमी एक स्टार्टींग जशें म्हणलें न्ही हांगा आर्किओलॉजिकल इम्पॉर्टन्स जेका आमी पयला आमी जर हो जो वाठार वयलो जो पयलो जाल्यार मेजरली हो किल्लो तो आमी त्या वटेन जे पळयता सो तेका तुमी कशें पळयता टुरिजमाक रिलेट करता किंवा आर्किओलॉजी तुमी एक्चुअली म्हाज्या वांगडा येवंक जाय आनी थंय पळोवंक जाय तो किल्लो इतलो ब्युटिफूल किल्लो आसा ना तो तेजे वयर रावलो न्हू जाल्यार आख्खी तुका फूल एरेबियन सी दिसतली फूल इतलो सुंदर आसा तेच वाटेन पणजे दिसता आमकां तुका काबो सगळे कलंगूट सगळे आख्खी एरेबियन सी तुका दिसतली इतलो सुंदर व्यू आसा आनी तो खंय तरी निग्लेक्ट जालोलो सो हांवें तो फाटल्यान कोणाक खबर सो नासलें गोंयांत की थंयसर मुर्मगांवान फोर्ट आसा म्हणून केन्ना तुजो विशय येवं नासलो केन्ना कोण ते बाबतीन उलोवना आयज स्वता हांव उलयल्या उपरांत 5-6 फावटी हांव एसेंब्लीन तो विशय मांडल्या उपरांत स्वता CM थंयसर येयलो इन्स्पेक्टर पळोवपाक आपले मिनिस्टर पयलीं येयलोच सुभाष फळदेसाय परत तोवूय येयलो थंयसर आतां आमकां वाट एक्सेस नासली कित्याक MPन ती वाट बंद केल्लेली सो आतां CMन तांकां सांगून आतां आमकां थंयसर वाटूय मेळिल्ली आसा लोकांक वयपाक लागून थंयसर MP कडसून सो इट इज अ बीग थिंग आनी तो आतां रिनोवेशन जालें काय थंयसर आनी थंयसर तुका एक हिस्टॉरिकूय आसा आमी आमच्या जाणट्यांचे थोणांसून आयकलेले थंयसर त्या किल्ल्याचेर भुयार आसा एक टनलचे आसा आनी ते टनल थंयसून भितरच्यान सरोन ते आमच्या हांगा एरिया बामणे वाडो म्हणटा पळय आमी ते बीच आसा बामणे बीच म्हणटा थंयसर भायर सरता आनी थंयसर धाकटो किल्लो आसा थंयसर भायर सरता मातशें आमच्यान आनी खऱ्यांनी थंयसर आसा ते आतां कितें केलां गोवोरमेंटान ते बंद केल्लेले आसा थंयसर कितें ते पयलींचे ती वाट म्हणटा ती त्या टायमार अशी तेंच्यांनी ते करून दिल्लेले आसा आनी एक तो वायसरॉय पॅलस जो आसा पळय इतलो ब्युटिफूल पॅलस कित्याक त्या टायमाचेर पोर्चुगीसाच्या फर्स्ट गोंयान तेंचें कॅपिटल पोर्चुगीसाचें कॅपिटल आसलेलें जाल्यार ते मुर्मगांव आसलेलें
तेजे उपरांत मागीर ते शिफ्ट जाले, मागीर तेंचे दिले. पण फर्स्ट कॅपिटल तेंचे पोर्चुगीज टायमा वयले हे मुर्मागो आसलेले, वास्को आसलेले. तेन्नासून ते सगळो डेव्हलपमेंट जो जाल्लो पोर्टाचो Port पळय town जाल्लो. तेन्नाच्यान तेंचे ते डेव्हलपमेंट जाल्लेले. आज जो म्हणजे मेजर जो आमी म्हणटा हार्बर जो म्हणटा थंय आमी आज आतां आहा सद्या. थंय तुमी म्हणटाले तो हार्बर जे नवे क्रूज म्हणटा तुमी हांगा म्हणटा आसतना न्ही. क्रूज टर्मिनल म्हणटा तो पळय हांगा येता. हे तुका दिसता सायडीक ते पळय न्यू हे ते चालू आसा पळय, काम चालू आसा. सो हे ते टर्मिनल येतलो आनी हो इंटरनॅशनल क्रूज टर्मिनल जातलो. आतां तुका ऑलरेडी एक थंयसर तुका बोट दिसता पळय जे क्रूज येयलेलो आसा, बट तो डॉमेस्टीक. ओके, सो तो डॉमेस्टीक येयलो. सो अशें इंटरनॅशनल लेवलाचेर न्ही. फाल्यां हो एकदां टर्मिनल रेडी जालो आनी 1-3 म्हयने भितर हेजें इनॉग्रेशन जाल्या उपरांत म्हाका दिसता जी आतां 75 बोटी सुमार वर्साक येता ते म्हाका दिसता वाडटली. 100 येतली, बरोबर. 300-400 अशे कंटिन्यूस येतली. आनी तेज्या लागून ही एक ब्युटिफूल प्लेस आसा पळय तुमकां दिसता पळय एरेबियन सी ते सायडीक पयलें जाल्यार फूल दोना पावला, काबो ती राम दिसता आमकां. अप टू तुका कलंगूट ते सायडीक सुद्दां आग्वादा फोर्ट पर्यंत दिसता. फूल एरेबियन सी दिसता पळय, एकदम इतलो युनीक आसा. तेज्या फाटल्यान तुका हांव तो सांगतालो पळय तो डोम बांदता डोम बांदता तो. GSWचो तो आसा. हेजे वयर तुमी पयले जाल्यार तो फोर्ट आमचो किल्लो जो मुर्मागोवाचो फोर्ट आसा पळय तो किल्लो आसा. सो इट इज अ बीग आनी हो आतां टर्मिनल ऑलमोस्ट जावपाचो आसा. हेज्या उपरांत ट्युरिजम खूब वाडटलें आमचें हॉल्ट constituency. जालें की मागीर आनी वाडटलें. सो हॉल्ट जायनासतना सुद्दां ट्युरिजम वाडटलें. तेज्या लागून आमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर लोकांक लागून तयार करचो पडटलो. कित्याक ट्युरिस्टाक कित्याक एक जेन्ना ते एंटर करता जाल्यार एक बरी तांकां मेमरीज उरोवंक जाय. सो तेज्या लागून हांगा तेजे उपरांत ते जाल्या उपरांत आमचें एम्प्लॉयमेंटूय वाडटलें. सो लोकांक लागून बाबा डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोन्ही एम्प्लॉयमेंट दोन्ही मेळटले. सो तेज्या लागून हे म्हाजो प्रयत्न आसा की ट्युरिजम खंय तरी वाडोवन घेवपाचें आनी तेज्या लागून हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक दिवचो हे जालें आसा. आतां MPच्या अंडर आसल्या कारणान आमकां थोडे रेस्ट्रिक्शन आमकां आसता. सो कितें आसा आयज मुर्मागोवा ही मॅक्सिमम जो जागो आसा तो गव्हर्मेंट लँड आसा आनी बाकीचो उरलेलो जागो आसा तो सगळे MPA म्हणटा आपलोच. सगळे कडेन कोण कितें करपाक इवन देवूळ कन्स्ट्रक्ट करपाक जाल्यार MPची NOC जाय तेंची जाय. एक टायपचे तेंच्यांनी एक लोकांक येयलें ही घरां आतां पोर्चुगीज टायमा वचून आसा ही हार्बर. बट अजून पर्यंत तेंचेर केसीस जाल्या. ते केस जिखले ते आमचे लोवर लेवल कोर्टानूय जिखले, डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर हायकोर्ट, आतां ते सुप्रीम कोर्ट. हे लोक तुका गरीब लोक खंयचे सुप्रीम कोर्ट करून पर्यंत वयतले. म्हण अशें सतूनक हेंचे कडसून आसता ती ते सगळे सायडीक आसतना सुद्दां आमचे मुर्मुगांव कसो डेव्हलप करचो, कसो एम्प्लॉयमेंट वाडोवपाचो हेजेर लक्ष दिवन हांव फुडली कार्य जे म्हाजे आसा ते चालूच दवरतलो. आमी जो ल्हानशी एक तुमकां भेट दिली आहे, म्हाका दिसता ही ल्हानशे भेटीन तुमी मॅक्झिमम अशें दाखयलें. तुमी जशें म्हणलें वाठार धाकटो पण खूब अशे हें आसा इकॉनॉमीक, आर्किओलॉजिकल आनी फिनान्शियल खूब अशे एस्पेक्ट्स आहा जे तुमी हँडल करतात आनी घडये 2.5 वर्सां जाता थंय आसा. सो आनीक टायम आसा आनी खूब अशें करपाचें आसा आनी करतले. जशें तुमी सांगलें तुमचें ध्येय आसा तुमचे कॉन्स्टिट्युन्सी खातीर. तुमकां खूब खूब शुभेच्छा. तुमी तुमचो टायम दिलो म्हणून देव बरें करूं. थँक्यू.